पण शिवाजी महाराजाक आम्ही कोण विसरपाक शकना. आणि ते आज म्हणजे फुडल्या आमच्या देशाचे किंवा हिंदू धर्माचे किंवा हिंदू संस्कृतीचे जर रक्षण करतले जाल्यार आमी आज शिवाजी महाराजच आमच्या डोळ्यांसमोर दवरून आमकां वचचें पडटलें. आणि हांव खरोखरच हे आयोजकांचे धन्यवाद म्हणटा आणि सगळ्यांक शिवजयंतीच्यो उर्वरीत परबी दिता की ह्या भुरग्यांक आज हिंदू धर्माचे प्रतीक शिवाजी आमचे आराध्य दैवत आणि ह्या भुरग्यांक आतां फुडें तेंचे प्लॅटफॉर्म असो मेळ्ळो आसा की आमी कशे एकजूट आसचे आणि हिंदू धर्म आमी आमचो कसो सांबाळचो ह्या प्रमाणे तेंचे आयज भुरग्यांनी जे हांगासर प्रदर्शन करून दाखयलेलें आसा. तेन्ना आख्या देशभर आमी शिवजयंती मोठ्या हेतून मनयतात तेन्ना आमकां खूब खोस भोगता. कारण आयज अशी माणकुली भुरगीं हांगा येवन शिवजयंती मनयली कारण प्रत्येक भुरग्याक आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी कहाणी आसा ती तांकां कळपाक जाय की तेंच्यांनी आमच्या स्वराज्या खातीर कितली आपली प्राणाची आहुती दिली. त्या भायर आयज आमी हिंदुत्व जे आमी सांबाळिल्लें आसा आनी हिंदू धर्माचे आमी इतले जे फुडें आमचो हिंदू धर्म घेवन गेल्ले आसा ते आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर आनी आमची जी आयज जी देवळां जी आसा पुराय देशभरांत ती आमची महाराजा खातीर ही अजून दर्या टिकलेली आसा. हिंदवी स्वराज्या खातीर केलेले प्रयत्न हे भुरग्यां मदीं पावचे अशें म्हणून हे रॅली जावच्या पयलीं आमी आमच्या शाळेन एक ल्हानसो कार्यक्रम केलो. भुरग्यांची भाशणां जाली, वेशभूषा स्पर्धा जाली आनी तेजे नंतर आमी मिरवणूक काडल्या एक जनजागृती करपाक शिवाजी महाराजांच्या कार्या बद्दल. विघ्नहर्ता महागणपते प्रियताम प्रबोधगौरं गणावतारं संसारसारं दिवेन्द्रः समवस्थात्रयातीतः शाश्वते सहस्रकोट्यनन्त प्राप्त्यर्थे पश्चात् मङ्गलमय नीराजयिष्ये. करतात. छत्रपती शिवाजी महाराज हाका आमी रयतेचो राजा म्हणटात, ताका एक जाणता राजा म्हणटात. रयतेचो राजा म्हणपाचें कारण म्हणजे सगळ्या धर्माच्या लोकांक सगळ्या जातींच्या लोकांक फुडें कशें घेवन वचप, आपलो धर्म राखून तांकां कशें फुडें घेवन वचप नाल्यार आपल्या धर्मा खातीर कशें फुडें सरप, बायलांचो कसो आदर करप हे सगळें आमी अजून पर्यंत तांचे कडल्यान शिकत आसा. आनी आजच्या आमच्या सारक्या राजकारण्यांक म्हाका दिसता सगळ्यांनीच बोध घेवपा सारके खुबश्यो गोश्टी छत्रपती शिवाजी महाराजान आमकां सोडून गेल्ले आसात. मजगती पेडण्याय व्हडा उमेदीन शिवजयंती मनयली. वेगवेगळ्या शाळेंच्या भुरग्यांनी रॅली काढून शिवविचार सगळ्यांच्या मुखार मांडले.